सध्या म्युनिसिपाल्टीक रडटा पयले तेंच्या लेबरांक पगार दिवपाक हेंचेर पयशे ना म्हणून आनी हे पण लेबर जे आसा टेम्पररी तांकां दवरता मदीं ब्रेक दिवप आनी कारण पयशे ना म्हणून आयज म्हाका दिसता हे 16 ते 18 लाख रुपया जी कन्स्ट्रक्शन फी एक स्कुलाक माफ करप म्हणल्यार सामकें म्युनिसिपाल्टी आपलो रेवन्यू खंयच्या कारणाक ताका माफ केला त्या स्कुलाक म्हाका कळना. त्या खातीर हांव म्हणटा जर तुमी एका स्कुलाक माफ करता कन्स्ट्रक्शन फी जर हांगा सगळे लोकांकूय कन्स्ट्रक्शन फी माफ करची आनी तशें लोकांक हावस टॅक्स माफ करचो आनी एक रिजोल्युशन पास करचें की बाबा ह्या नंतर आमचो सगळो हावस टॅक्स पासून माफ आसता म्हणून लोकांक. जर तुमी म्युनिसिपाल्टीन एक जे कावन्सिलर आसा हो चिपी आसा आनी सीओ जर हे रिजोल्युशन घेवन जर लोकांक माफ करूंक शकता पयशे तर संबंद वास्कोकारांक हावस टॅक्स माफ करचो आनी हेंवूय रिजोल्युशन हेंच्यांनी घेवचें म्हणून. कारण हो जनतेचो पयसो ते कोणाक माफ करपाक नासना कन्स्ट्रक्शन फी बी कारण तेंच्यांनी बिल्डींग मारल्यार तेचें कन्स्ट्रक्शन आनी तांकां दिवचें पडटलें. ही जी मुरगांव म्युनिसिपाल्टी आसा ही एक रिकवरीच्या मोडान आसात आनी वयता थिंगा ल्हान वेपाऱ्यांक मोठ्या वेपाऱ्यांक सगळ्यां कडेन रिकवरी करून भोंवतात आनी दुसऱ्या कडेन हेंच्यांनी एक वाडे बेज एक स्कूल आसा जेची कन्स्ट्रक्शन 16 लाख रुपया फीस तेंच्यांनी वे ऑफ केल्ली आसा. जिंगा आयज मुरगांवान इतलीं स्कुलां आहात जेंची सामकी परिस्थिती विकट आसा तांकां बेंचीस ना सारके लिकेज आसा पावसा दिसांनी त्या स्कुलांक मदत करपा सांडून हे म्युनिसिपाल्टीन हे 16 लाख रुपया वे ऑफ केले. ते सोडून दी ती स्कुलांचो जर आमी विशय सोडून दी जाल्यार म्युनिसिपाल्टीचे एकमेव सबंद गोंयांत एक स्कूल आसा म्युनिसिपाल्टीचे मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान तेची सुद्दां परिस्थिती आयज बरी ना. थिंगा म्हटल्यार अक्षरशः निग्लेक्टेड आहा. हे जे 16 लाख रुपया जे वे ऑफ केले तेच 16 लाख रुपया घेवन हे स्कुलाचेर मोडून हे स्कुलांतल्या स्टुडंट्सांक एक बऱ्या भशेन एक बरी वेवस्था जावपाची. Has to be checked, 18 lakhs or something is checked. But it is true that municipal council has waived off the construction license fee. This construction license was granted in the year 2015. Okay. The council had taken a decision and the matter was referred to the DMA. DMA referred back saying that it is the prerogative of the municipality to take with just full justification. Accordingly, it was granted in the year 2015. Now they have come for occupancy. And again it was referred to the council. The council has taken a decision to waive off the occupancy as well and had given a prime land to this municipality to develop this Waden Lake. It's a big land, it's a prime land also. They had not charged anything, they had offered, donated to the municipality. So in turn this municipality thought it wise to reciprocate with the same thing and it was waiver was allowed and accordingly a proposal was made to the municipal administration. Waden Lake land belongs to the church, but it is headed over to the municipality, and municipality is developing the Waden Lake.